आणि हे जे तुम्ही आज पहिले आसा तुम्ही पत्रकार सगळ्या पयल्या झाडां वाडा केलेलेच ना तुम्ही फुडल्या वर्साक हेच टायमार हांव येता आणि तुम्ही हे वर्साच्यान तो फुडल्या वर्साक डिफरन्स भितर प्लांटाचो तुम्ही पळयता नंबर 1 नंबर 2 जे आसा प्लांट ऑपरेशन बरो आसा प्लांटाचे कांयच प्रॉब्लेम ना आणि जशें हांवें सांगलां संकल्प बाबान सांगलां ताका 2 भशेन आसता आमकां हे उदक बाय नॅचरल येना ग्रॅव्हिटी येना खंयच्या तरी आमचो 6 नंबर पंपिंग स्टेशन हा म्हणटा ताका सगळे बाकीचे 5 नंबर एक कडेन येता आणि थंयच्यान पंप करता हांगाचे लागींचे इलेशें उदक डायरेक्ट येता सो एका पंपिंग स्टेशनाचो जो फिशरमॅनाचो वास येता पळय रॉ स्टोरेज येता आणि उदक जेन्ना पडटा ते वास येता प्लांटाक संकल्प बाबान पळयलें प्लांटा भितर एक स्टेजीस आसा पळय थंय खंयच वास येना आणि त्यांनी सगळ्यांना एक्सेप्ट करपाक जाय सो तेही इवन रॉ स्टोरेज आसा हांगाच न्ही सगळे कडेन येता तर तेजे खातीर आमी एक सिस्टम करपाचो प्रयत्न करतले की एटलिस्ट तेजे खातीर तो वास स्प्रेड जाता वाऱ्यान सो तो आमी प्युरिफिकेशन एअर प्युरिफायर घालून कितें तरी करतले ते हांगाच न्ही सगळ्याक करूंक पडटलें म्हाका एक लास्ट टायम असेंब्लीन हांवें सांगलेलें हांवें डिस्कनेक्ट करता उदक लायट उदक डिस्कनेक्ट करता जे वयल्यान सुट्टा ते मागीर दाजी येवन म्हाका सांगपाक मातशें रावड आमी काय सोल्युशन काडया म्हणून म्हाका दिसना तशें सोल्युशन जाल्लें आसा सो हांव सगळ्या लोकांक मागता की एप्लिकेशन करचें टेक्निकली सोल्युशन जाता ते आमी काडूं शकता सुरेज पायपलायन घालूंक जाय सुरेज पायप घालून वाल्व घालपाक जाय आनी थंय जर जागो ना कित्याक हांव वास्को पयलीं खूब वर्सां रावतालो तुमकां खबर आहा सो म्हाकाय खबर आहा त्या जाग्यान ते वाट वचपाची आसना सो थंय जर आसा लोकांनी कॉम्प्रोमायज करून ताका आमकां वाट दिवप पडटली पायप घालपाक सो अल्टिमेटली फिशरमॅनाक जे त्रास जाता ते जावचे न्ही हे हेतून संकल्प बाबान सांगलां आमी काम करतले आनी हांव WRD मिनिस्टर सुभाष बाबाक सांगून जे नालान उदक येता इनलेट सगळे येता ते आयडेंटिफाय करून आमी रिपोर्ट तयार करून गरज पडल्यार हांव एनवायरमेंटूय हँडल करता उदक सकयल वचना न्हंयक ते आनी ते एक्युमुलेट जावन फाटीं उरता आनी जेन्ना एकदां उदक टायट वयली झप करून सगळे वांगडा घाण वांगडा वयता सो मे बी त्या टायमार मे बी जावंक शकता सो आय वील ऑल्सो स्टडी द टायडल इन्फ्लुएन्स आनी कशें उदक जे परत रिवर्स येता कितले वेळ उरता आनी तो टायड घेवन सगळे उदक घाण उदक जे आतां वयल्यान येता नाल्यांतल्यान ते एक्युमुलेट जावन उरता आनी मागीर एकदां वयता आसतलें तेंय हांव टायडल इफेक्ट एका म्हाजो संकल्प बाबा झाला म्हजो नंबर डायरेक्ट दी म्हाका फोन कर आय वील स्टडी द टायडल इफेक्ट ऑल्सो ऑन दीस टायड म्हणजे टायड बुक आसतलो आय वील अंडरस्टँड वेदर इट इज बिकॉज ऑफ दॅट जी टायड सकयल वयले झप करून सगळे घाण उदक ते नाल्यांतले इले देंवता ते झप करून वचूंक शकता एक इश्यू आसलेलो जो फिशरमॅनाचो सदांच म्हणटाले कितें आमचे जे सिल्वेजीचे डिस्चार्ज जावन दर्यान येवन तेजे घाण उदक जॉयंट जाता आनी जे वास मारता तेच्या लागून हो इश्यू इन रियलिटीन खंय तरी आसा ते आमीय जाणा कितें फिशरमॅन हांव स्वता येवन पळयलेलो म्हाका हो दिसला ते बट आयज जे प्रमाणे हो आमचो ट्रिटमेंट प्लांट चलता ते हिसपान जे फायनल फ्लो जो आसा पळय तेजो तो प्रॉब्लेम ना बट खंय तरी जो इश्यू आसा तो सरान सांगला तो फायंड आउट करतलो जो एडिशनल एमर्जन्सी सोडपाक लागून जी वाट आसलेली ती सुद्धा सरान स्वता वचून म्हाका दिसता थंय इतली झाडां जाल्लेली थंय वयपाक वाट नासली ती स्वता आमच्या स्टाफांनी ती झाडां कट करून मिनिस्टर स्वता वचून ती पयला तो पॉयंट आनी तो सील करपाक लायलेलो आसा ब्रिक्सान बांदून तो सील कर सद्या कित्याक सरान सांगला कित्याक आपल्याक पयलीं पॉयंट कळोंक जाय खंयसून हें उदक ते उदकान वयता म्हणून इतले ताणें केअर घेतलेले आनी सगळे सांगलेले आसा म्हाका दिसता आमचे सगळे फिशरमॅन भाव जे हांगा आसा तेंच्यांनी स्वता पळयला आनी आमी खंय तरी कन्विन्स आसा कित्याक बाबा सिल्वेजीचे उदक ते वचना बट खंय तरी हेवूय फॅक्ट आसा कित्याक उदक खंयसून तरी येता ते खंयचे तरी सिल्वेज टँकर जे आसा ते सोडटा काय आनी खंयसून वयता ते आमकां खबर ना सो तेजे खंय तरी आमी सोल्युशन काडपा लागून सरान सद्या ते एमर्जन्सी लायन आसली ती सद्या पॅक करपाक लायलेली आसा आनी फुडें जो प्रोसेस आसा तो आमी करतलो